गोंय प्रदेश काँग्रेसीन मांद्रे मतदारसंघा खातीर दिल्लो उमेदवार बाबी बागकारान हरमल पंचायत वाठारांत आपलो प्रचार सोमारा केला। बाबी बागकाराच्या प्रचाराक काँग्रेसीचो फोंडेचो आमदार रवी नायक हजर आसलो। केंद्रांत काँग्रेसीचें सरकार सत्तेचेर येतलेंच, त्याच बरोबर गोंयानय काँग्रेसीचें सरकार सत्तेर आसचें म्हूण गोंयचे तीनय उमेदवार वेंचून लोकांनी दिवपाची गरज आसा। लोकांनी बाबी बागकारा बरोबर रावन ताका भोवमतांनी वेंचून काँग्रेसीक सरकार करपा खातीर तेंको दिवचो म्हूण पोटवेंचणुकेच्या मतदारसंघांनी प्रचार करपाचें काम आमचें आसा, अशें रवी नायकान सांगलें। विधानसभेत जे रावल्ले आसा उमेदवार हे तिनी जिखता, बाकीचे कितें आसूं पूण तिनी हे आसा ते आमचे उमेदवार जे जिखतात। हरमळ म्हणजे मांद्रेचो, दुसरो म्हापसा आनी तिसरो शिरोडा। आनी हांव शिरोडा राती सुद्दां 2 मिटींग आयल्लो आसा, पूण हांव सगळ्या भोंवता। आनीक हितू आतां म्हापसा सांजचो म्हापसा आसतलो म्हणजे सगळ्याक भोंवता। आनी हांवें सगळ्याक हें पळयले नंतर चिंत जाल्यार दोनूय खासदार आमचे येता, नॉर्थ येता आनी सावथ येता सादी, आनी ह्या वाटच्यान आमचो गिरीश चोडणकर येता। आनी हे तिनी आमकां येतात आनी सरकार येता हेका सेंट्रलाकय सरकार आमचो येतलो आनी गोंयांकय बी आमचो सरकार येतलो। म्हण ताका लागून हे म्हत्वाचे आमगे तिनूय सीट जाय म्हणून ताका लागून चड करून भोंवता लोकांक सांगपाक की गोंया सुद्दां सरकार हे आमची जाय। केंद्रांत सरकार जालें पूण गोंयांकय सरकार आमची जाय आनी आमी लोकांक सांगतात अपील करता हेजे खातीर आमी मत मागतात। आमचे खासदार जे दोगी रावल्यात तेंचे खातीर मत मागतात आनी आमकां दिसता की हे जे लोक जे आसा लोकांक कळ्ळा, लोकांचे वारें जाला की बाबी बागकार येता, त्या वाटेर म्हापशे किनळेकार येता आनी त्या वाटेर वो येता म्हादेव नायक। म्हणजे हे तिनी येता, दोनूय सायडीन येता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट जे आमचे येता आनी त्याच बरोबर आमकां गोंयांकय बी आमकां सरकार आमची जाय, नाल्यार बारीक लोकांची काम करपाचें हें जायना। म्हण ताका लागून गोंयांकय आमचें सरकार आमचें जाय जाल्यार बाबी बागकार आमकां जाय। लोकां कडेन मागपा आयला हांव की बाबी बागकार निवडून दियात आनी गोंयांत सरकार आमची बरोवया। रवी नायकान मांद्रे मतदारसंघात येवन आपणाक तेंको दिवन आपले बरोबर प्रचाराक भोंविल्ल्यान बाबी बागकारान ताचे आभार मानले। आमच्या काँग्रेसच्या प्रचाराक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आदले मुख्यमंत्री आदरणीय रवी नायक हांगर आमचे मदीं उपस्थित आसात। कारण काँग्रेस पक्ष उबारपाक त्यांचे मोलाचे काम आसा। आयज हो सीट जरी आमच्या मांद्रेच्या जनतेन आमकां बरो प्रतिसाद दिलो तरी तेंचो हातभार लागचो म्हणून आनी आमकां सहकार्य करपाक इतले पयसून ते आमचे नेते हांगर येयल्ले आसात, तेंचे हांव आभार व्यक्त करता। कारण आयज आमी घराघरान वयतना लोकांच्यो खुबश्यो समस्या आमकां आयकूंक येतात। आदलो मुखेलमंत्री रवी नायक फोंडेच्यान बाबी बागकारा बरोबर आशिल्लो, ताचो मोग उक्तावपा खातीर हरमलान येवन बाबीचो प्रचार केला म्हूण काँग्रेसीचे मांद्रेंतले कार्यकर्ते खोस उक्तायतात। खरेंच ताका मोग आसलो म्हणून तो आयज हांगा पावलो। इतलो फोंड्यासून येवपाक कसली गरज नासली, पूण एक बाबी ही एक व्यक्ती बरी म्हणून येयला। बाबी एक व्यक्ती अशी आहा की ताका काँग्रेसीन तिकेट दिवन खरोच आमचेर उपकार केल्लो आसा। खरोच मानपाची काँग्रेसीक की असो 20 वर्सां कार्यकर्तो केल्लो, काम केल्लो मनीस आयज तुमच्या फुड्यान दिसता। त्याची कदर केली पक्षान म्हणून आयज ताका तिकीट केली वता। आयज बाबी बागकार ज्या अर्थान भोंवता त्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युशनाचे बरो प्रतिसाद ताका मेळिल्लो आसा आनी खरेंच लोक म्हणटात बाबी बागकाराक आमी निवडून हाडटल्यो आनी आमच्या हे फावट असेंब्लीक धाडटल्यो आनी जी कामां आमची उरल्यात तितली बाबी बागकार करून दितलो। पूण जो गद्दारपण कोणें केलां पळय ताका धडो शिकयल्या शिवाय आमचो मांद्रे मतदारसंघाचो मनीस केन्नाच वगीर रावचो ना। आमचे गोंयचे माजी मुख्यमंत्री सर रवी नायक हे आयज आमच्या मदीं प्रचाराक फिरतात। तांकां मांडणारो, त्यांचो चाहतो, तांकां आपलोसो मांडणारो असो एक वर्ग आयज आमच्या मतदारसंघात आसा। त्यांच्यानी जायती कामां मुख्यमंत्री आसो आयज आपल्या कारकिर्दीन जी मंत्रीपदां भोगली त्या टायमार हांगासर खुबश्या लोकांक हेल्प केल्लो आसा। आयज तेचो फायदो आमकां आयज निश्चितपणे जातलो। आयज तांकां बघून खुबशे लोक आमचे त्यांचे चाहते भायर सरलेले आसात।